इंग्लिश माध्यमाच्या मायनॉरिटी शाळांक अनुदान दिवपा खातीर काडिल्ल्या अधिसुचोवणेची होळी करून गोंय राखण मंचान शेनवारा माध्यम विरोधी आंदोलन चालू केलें. कुडचड्यार जाल्ल्या राजभास दीस कार्यावळी वेळार गोंय राखण मंचान ही घोशणा केली. माध्यम प्रस्नाचेर सरकारान घेतिल्लो निर्णय आमकां मान्य ना अशें मुखेल कार्यावळींत उलयतना गोवा कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान जाहीर केलें. इंग्लिश माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांक अनुदान दिवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर तरणाटे सामके बेजार आसात. अनुदान दिवपा विशींच्या अधिसुचोवणेची होळी करून तरणाट्यांनी तिडक उक्तायली. MOIचेर नवी पॉलिसी काडल्या, तो तांचो कॅबिनेट नोट आज आमी लासयला आनी सावड्डेच्यान हो जो उजो पेटयल्लो आसा कॅबिनेट नोटाचो तो गोंयभर पेटयतले. इंग्लिश माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांक अनुदान दिवपाच्या सरकारी निर्णया आड खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी राजदीप नायक आनी युगांक नायकान दिल्या. पयलीं आमकां विश्वास आशिल्लो मनोहर पर्रीकाराचेर, ताणें विश्वासघात केलो. रेंगाळटार मागीर तो प्रोफेसर रेंगाळ धरून भारतीय भाशा सुरक्षा मंच कितें स्टँड घेतलें ताजेर आमची अपेक्षा आशिल्ली. म्हणून कालचो जेन्ना आमी तांचो स्टेटमेंट पळयलो तेन्ना आतां दिसलें की तो भारतीय भाशा सुरक्षा मंच उरूना, तो जाला भाई भाजपा सुरक्षा मंच. हें हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां. आनी RSS वाल्यांनी किंवा BJP वाल्यांनी अशें समजुचें न्ही, आयज तेंच्या बद्दल जो विरोध आसा तो खतखत्ता, तो केन्नाय उफाळून येवपाक शकता. माध्यम प्रश्नाचेर आमची जी दिशाभूल केल्या आनी जी फटींगपणां केल्या ती फटींगपणां गोंयकार तरी खपून घेवचो ना. खुद्द BJPतले मनीस, खुद्द RSSतले मनीस सांगता की हो निर्णय बरोबर न्ही. कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान सरकाराक अशीच शिटकावणी दिली. पूण परदेशी भास जी आसा, इंग्लीश भास आसा, ते इंग्लीश भाशेंतल्यान ते जावंक जायना. पूण दितात जाल्यार खाजगी प्रमाणात शिक्षण दिवं, पूण सरकारी आपणाल्या खर्चाक अनुदानान ते शिक्षण दिवचे न्हय अशें त्या सरकारान ठरयलें. म्हणून तर तांच्या विरोधात आमी एकठांय येवन आमी तुमकां सपोर्ट केलो आनी आज तुमी तेच धोरण मुखार व्हरूंक सोदतात. हें आमकां अजिबात मान्य ना. हें परत एकदां आमी तुमकां सांगूंक सोदतात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. सरकारान कालवे पूल बांदपाचे कंत्राट दितना घोटाळो केला. पावणे वेळार कमी रुपयांची पावणी येवन लेगीत सरकारान आपणाक जाय ताकाच कंत्राट दिलें असो आरोप काँग्रेसीन केला. ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाची मागणी केंद्रीय यंत्रणे कडेन करतले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा. गोंयच्या उदका खातीर केबल स्टे पूल परवडपाचो ना, असले पूल बांदचे न्ही ताणें अशें ताचें म्हणणें. The minimum quotation was from a Kerala firm which quoted 24 crores. Goa Infrastructure Development Corporation is following a scheme by bypassing the PWD manual. They give it to the highest. And we have come across, instead of 24 crores, the Kalvi Bridge, they spent 58.5 to 8 crores. So I think it is a loot. We caution the government that we will demand a central investigation wherein technical audit will be done. काणकोण बिल्डिंग दुर्घटनेच्या चौकशे वेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. The builder is just running amok. He comes before the Honorable High Court for a bail. And there is a complicity because government is acting as a waiter. And this defaulter has not been arrested. It was very easy to arrest him when he came to the court to sign the documents, to file his bail petition. And now government is trying to issue order and hoodwink the people of Goa, saying that he is an absconder. So I think there is abatement and only a judicial commission will bring out the truth. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.